प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22:11 वळ 47 ते 54. कोटा कोटा तुमचे कित्याक प्रवाद्याक यादगिरी बांदता तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी ताका जिवेशी मारले. तांणी ताचो जीव काडलो आनी तुमी ताका यादगिरी बांदतात. आनी अशें तुमच्या पुर्वजांची कर्तुत्वां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारशी गवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तुमचे ताईं प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलों आनी तांतल्या कांय जाणांक ते जिवेशी मारतले आनी धुमाळो दितले. ह्या पासत संवसार लोचला तेतूंत तावन सगळ्या प्रवाद्यांच्या विरकायल्ल्या रोगताचो हे पिणकीन देवाक हिशोब दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता तावन ते वेदी आनी देव मंदिरा मदें जिवेशी मारलेल्या जाकार्यासाच्या रोगता पर्यान. होय, हांव तुमकां सांगतां, हे पिणकीन देवाक ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचो पडटलो. धर्मशास्त्रांनो, कोटा कोटा तुमचे कित्याक जाणवायेची चावी तुमी घेवन घेतल्यात. तुमी भितर सरले नात ते सरले नात, आनी भितर सरूंक सोदतालीं तांकांय तुमी भितर सरूंक दिले ना. हें सांगून जेजू थंयसरलो भायर सरल्या उपरांत फारिसेव आनी धर्मशास्त्री एकदमच तांचे पालाक लागले आनी तोंडाक तोंड जावच्या मनान तांकां सोबार प्रस्न घालीत रावले. ते ताका फास मांडून तांच्या तोंडांतल्या कसल्याय उतराचेर ताका धरूंक रावताले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.